शांतादुर्गा पिलनकर रामदेवीच्या ह्या पवित्र स्थळान आयज जमल्यांचे सगळ्यांचे हार्दिक स्वागत आसा। आयचो एक खास असो कार्यक्रम आसा, तुमकां खबर आसतली जानेवारीचे 23 तारखेक आमचो ह्या वर्सा 23वा वर्धापन दिन सोहळो सगळ्या थाटान सगळ्यांच्या सहकार्यान साजरो जालो। आनी आयज असो एक सोहळो आमचो जाता हांगा की आमकां एक आमचो निलेश आनंद लोटलीकर हेणी आमकां ही देवस्थानाक पालखी आनी उत्सव मुर्ती देवस्थानाक अर्पण केलेली आसा। तेका लागून आयज एक आमी खास कार्यक्रम दवरलो आसा आनी आयज अख्खो दीस हांगा देवकार्य आनी महाप्रसाद सुद्दां आसतलो। सगळ्यांचे ग्रामस्थांचे जावं ती आमची पंचायत एमएलए आमदार इंडस्ट्री हांकां सगळ्यांक सहकार्यान केला। सगळ्यांक चडांत चड देव बरें करता। आमचे सगळे काम थोडेशें उरलां आनी अजुनूय थोडें काम आमचें बाकी आसा। चडशीं काम जाल्लेलें आसा। आमचे एक सायडीक ग्लास आनी एसी 2 कामां उरलां आनी 90% आमचें काम जालां। तशेंच हांव मागता आमकां सगळ्यांचें सहकार्य केलां तेंचे काळजानसून चडांत चड देव बरें करता। कित्याक तो पेंटर आसूनी ग्रीलवालो आसूनी आमचो आमदार आसूनी सगळ्यांनी आमकां सहकार्य केलं। तशें आमचे 10 जाण ग्रामस्थ यांचे आमकां चड सहकार्य लागता। म्हणून हांव तेंच्या सगळ्यांच्या वतीन हांव आयज चड देव बरें करून तांचो निलेश आनंद लोटलीकर आनी तेजे अर्धांगिनीन तेजी फॅमिली लोटलीकर फॅमिली यांच्यानी आयज आमकां एक बरो एक हे दिल्ले उत्सव केलो तेंच्यांनी आनी जो सगळो खर्च आहा तो तेंच्यांनी आयज सोंसलो आहा। चडांत देवस्थानाच्या वतीन आमच्या कमिटीच्या वतीन आनी सगळ्यांच्या गांवच्या वतीन आनी ते फॅमिलीक हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा।